काल राती हो इन्सिडंट जावपा जाय कित्याक हो जो मनीस आसा तो हांगसरलोच गुरू एक सादारण 65 वर्सां बी आसतली तेका शेखर नायक म्हणून तो येता आसतना म्हाज्या हिशोबान तो एक तर ते साकवा आसा न्ही थंय साकवा तेकून रावपा जाय आनी राती लायटी नाशिल्ली तो म्हाका दिसता तेकून रावल्या कारणान कदाचित तेजो तोल वचून तो पडला आसतलो आनी सकाळी कोणे तरी त्या वाटेन वताले त्या मनशांनी पळयलो मागीर पुलिशेक कळयलें आमी तेणी फायर ब्रिगेड धाडून बॉडी काडली आनी आतां पंचनामो करतात. कपलेश्वरी नाल्यांत आज सकाळी एक डेड बॉडी सापडली. उदकान आशिल्ली बॉडी फायर स्टेशनाच्या स्टाफांनी येवन काडली आनी आतां पुलीस पंचनामा सुरू आसा. राती 9:30 पर्यंत हो शेखर केशव नायक म्हणटा तो राती एका 9:30 पर्यंत हांगा कपलेश्वरी बाजारान लोकांनी पळयल्लो. पूण तो राती घर वयता आसतना एक 200 मिटराचेर घर तेजें आशिल्लें आनी तो वयता आसतना काळखान नाल्यान पडलो अशें आसपाक शकता असो अंदाज स्थानिकांक आसा. कारण ह्या रस्त्यार खंय राती लायट नाशिल्ले आनी काळखान लोक यो वच करताले. आतां सद्याक पुलिसांनी पंचनामा सुरू केल्लो आसा आनी फायरूय बीन स्पॉटार आसा. कपलेश्वरीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.